नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. यंग लीडर्स डायलॉगाच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्यांनी राजकारणात वाटो घेवचो, प्रधानमंत्र्यांचे मन की बात कार्यावळींतल्यान आवाहन. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आपयली सर्वदलीय बसका. सरकार खंयच्याय विशयाचेर भासाभास करपाक तयार. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू. महाराष्ट्र आणि झारखंडातल्या वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत दोन्ही राज्यांनी सरकार घडोवपा खातीर वावर सुरू. झारखंडात हेमंत सोरेन हांणी मुखेलमंत्री पदाचो दिलो राजीनामो. गोयची लोकसंस्कृती तिगोवन दवरपा हेतान सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित लोकनाट्य महोत्सवाचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. आनी पर्थ हांगा सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर चषक पयल्या कसोटी क्रिकेट खेळांत भारताची ऑस्ट्रेलियाचेर 534 धांवड्यांची आघाडी. विराट कोहली आनी यशस्वी जयस्वाल हांचो शेकडो. आनी आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडले. मन की बात कार्यावळीचो हो 116वो भाग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींत विकसीत भारताचेर नेट दिलो. देशांतल्या तरणाट्यांनी राजकारणात भाग घेवपाचो तांणी उलो मारलो. विकसीत भारत यंग लीडर्स डायलॉग माध्यमांतल्यान तांणी तरणाट्यांक देशांतल्या राजकारणात वांटेकार जावपाचो उलो मारलो. स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है. अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है. इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा. इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग. भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे. जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है. एक पेड़ मां के नाम अभियाना अंतर्गत देशात 100 कोटी झाडां लोकांनी लायल्यात, तांची तोखणाय केली. ह्या वेळार तांणी शेवण्यांच्या संवर्धनाचेर लेगीत लोकांनी लक्ष केंद्रीत करपाचें आवाहन केलें. गयाना भेटे अंतर्गत थंयचे राष्ट्रपती आनी तांच्या घरकान्नींनी एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत झाड रोयलें अशें तांणी मुखार सांगलें. अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है. यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए. राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना. यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए. बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है. महाराष्ट्रातल्या महायुतीच्या मोठ्या जैता उपरांत बसकेची वळेरी सध्या सुरू आसा. शिवसेना विधायक दलाची बसका आयज जातली. तातूंत शिवसेनेचे वांगडी आपलो फुडारी वेंचतले. एकनाथ शिंदे हांच्या पक्षान महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत 57 सुवातो जिखल्यात. आपल्या वांगडी दळा वांगडा वट्ट 235 सुवातो तांकां मेळ्ळ्यात. झारखंडात झारखंड मुक्ती मोर्चाक मेळिल्ल्या जैता उपरांत सरकार स्थापणुकेची प्रक्रिया नेटान सुरू जाल्या. महागठबंधन दळाची बसका मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांच्या सरकारी निवासस्थानाचेर जातली. ह्या बसकेत महागठबंधनाचो फुडारी वेंचून काडटले. राज्यातल्या 81 विधानसभा सुवातांचेर INDIA आघाडीक 56 जाग्यांचेर जैत मेळ्ळें, जाल्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीक 24 सुवातो मेळ्ळ्यात. झारखंड मुक्ती मोर्चाक 34 सुवातो मेळ्ळ्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यां सयत 12 मंत्री आसूं येता. अशें जाल्यार काँग्रेस पक्षाक 4 मंत्रिमंडळां मेळूंक शकतात. मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी NCC अभ्यासक्रमात वाडट्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर आपले विचार मांडले.
देशातल्या तरणाट्यांनी एनसीसी अभ्यासक्रमात चढानचढ वांटेकार जावपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। एनसीसी अभ्यासक्रम तरणाट्यांमदी देशप्रेम, शिस्त आणि फुडारपण जागयता अशें तांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें। एनसीसी देशाची सेवा करपाची भावना तरणाट्यांमदी वाडयता अशें तांणी मुखार सांगलें। नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ओडिशा पर्व कार्यावळीत वांटो घेतलो। ही कार्यावळ ओडिशा राज्याचे सांस्कृतिक दायज आणि थंयची लोककला समृद्ध आणि सांबाळून दवरपा हेतान आयोजित करतात। ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्र्या वांगडा रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाजीर आसात। ह्या खेळाक प्रधानमंत्र्यांचे संबोधन सुरू आसा। थेट वचूया ह्या संबोधनाकडे। ओडिशा पर्व कार्यावळीच्या निमतान ओडिशा राज्याची संस्कृती, समृद्ध परंपरा आणि दायज देशातल्या नागरिकांमेरेन पावोवपाचो यत्न जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। संसदेचें हिवाळी अधिवेशन फाल्यांच्यान सुरू जातलें। ताचे पयलीं आयज सर्वदलीय बसका जाली। ह्या बसकेंत 32 पक्षांचे 42 वांगडी हाजीर आशिल्ले। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी ह्या वेळार सांगलें की सरकार खंयच्याय विशयाचेर भासाभास करपाक तयार आसा, पूण भासाभाशे वेळार सगळ्यांचे सहकार्य मेळपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। रांचीत काँग्रेस आमदारांची बसका जाली। ह्या वेळार काँग्रेस फुडारी तारीक अनवर हांणी जैता खातीर इंडी आघाडीची तोखणाय केली। हेमंत सोरेनांच्या फुडारपणाखाला जे उदरगतीचे काम जाला ताचें हें जैत आसा अशें तांणी सांगलें। की जनता उसके लिए बधाई के पात्र है, हमारे कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। और जो हमारा अलायंस था हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, ये उसकी जीत है। जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिया, जो योजनाएं हम लोगों ने ली, लोगों ने उसको सराहा। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। उत्तर प्रदेशातल्या संभलपुरांत शाही जामा मशिदीच्या दुसऱ्या सर्वेक्षणा वेळार आयज लोकांनी बोवाळ केलो। सुरक्षे खातीर नेमिल्ल्या पुलिसांचेर तांणी फातर मारले, तरी आसतना अधिकाऱ्यांनी दुसरे सर्वेक्षण पुराय केले। न्यायालयान नेमिल्लो सर्वेक्षण पंगड जेन्ना सर्वेक्षण करपाक गेलो तेन्ना मोठो बोवाळ जालो। मोठ्या संख्येन जमिल्ल्या लोकांनी पुलिसांचेर हल्लो केलो। पुलिसांनी उपरांत अश्रुधूर सोडलो। ह्या संदर्भात जिल्लोधिकारी राजेंद्र पेन्सिया हांणी अधीक माहिती दिली। कार्रवाई शुरू हुई है
पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। पोलीस अधीक्षक विष्णू कुमार हांणी सांगले की सर्वेक्षणाचे काम पुराय जाला, ज्यांनी कायदो हातात घेतला ताचेर कडक कारवाई जातली। जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है, सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया। संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फाल्याच्यान ब्रिटन आणि जर्मनीच्या 6 दिसाच्या भोंवडेर वतात। फेब्रुवारी 2025 जावपी ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट ह्या कार्यावळीत गुंतवणूकदारांक आमंत्रित करपाक मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री ही भोंवडी करतात। या भोंवडे दरम्यान 3 दीस ते ब्रिटनाच्या लंडन, बर्मिंगहम आणि 2 दीस जर्मनीच्या 2 शारांची भोंवडी करतले। थंयच्या व्यावसायिक उद्योगपतीकडेन आणि उद्योगपतीकडेन ते भासाभासी करतले। युवाओं को काम देने के लिए खासकर आईटी, इंडस्ट्री, सभी प्रकार के सेक्टर में हम हर बौद्धिक क्षमता वाला भी, तकनीकी रूप से दक्ष भी और सामान्य युवा भी, जो महिला, किसान, युवा, सबको काम मिले। हमारी जब ग्लोबली इन्वेस्टर समिट फरवरी में हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित करें। इसीलिए मैंने दौरा बनाया है 24 तारीख से लगा करके 1 तारीख तक मैं जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पे जा रहा हूं, वहां के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। महाराष्ट्रातल्या वेंचणुकेतले जैत म्हळ्यार लोकांचो भाजपाचेर आशिल्लो विश्वास अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जैताबद्दल प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगलें। भाजपान महाराष्ट्रात केल्ल्या उदरगतीची ही पावती आसा अशें म्हणत तांणी जैतिवंतांची तोखणाय केली। इतिहासीक जैतांत कार्यकर्त्यांचो वांटो मोठो आसा अशें तांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें। महाराष्ट्राचं रिझल्ट आणि झारखंडाचं रिझल्ट हे दोन्ही रिझल्ट लागले। महाराष्ट्रात महायुतीक एनडीए एकदम खूप मोठ्या प्रमाणातले बहुमत ऑलमोस्ट 233 सीट 288 पैकी हे एनडीए आणि महायुती हांकां मेळ्ळेले आसा। हांव महाराष्ट्राच्या जनतेचे खूप खूप आभार व्यक्त करता आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, JP नड्डाजी, अमित शहाजी, एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी आणि अजितदादा पवार हांचेय बी आणि आमच्या असंख्य महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचे खूप खूप अभिनंदन। तांच्यांनी केल्ले कष्ट हे खऱ्या अर्थात आम्ही जे म्हणटा आणि केल्ली विकासाची कामां ही फळाक आयली आणि खऱ्या अर्थात लोकांनी दाखवून दिले की लोकांचे मत हे विकासा खातीर आसा। लोकांचे मत जे हांवें म्हणटा तशें युवा शक्ती खातीर, नारी शक्ती खातीर, किसान शक्ती खातीर आणि गरीब कल्याणा खातीर आसा। फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात तेंच्यांनी ह्या डबल इंजिनच्या सरकारात महाराष्ट्रात केल्लो विकास हो गेल्या थंयसर 70 वर्सांक विकास जावंक नाशिल्लो अशा पद्दतीचो विकास तांच्यांनी ह्या फक्त 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात दाखवून दिलो। आणि इट इज अ विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत 2047 हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न साकार करपा खातीर लोकांनी हे मतदान केल्लें आसा। गोय नाटक संगीत अकादमी, कला संस्कृती मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, गोय कोंकणी अकादमी, रवींद्र भवन साखळी तशेंच साभार सांस्कृतिक संघटनेच्या जोड पालवान साखळीच्या रवींद्र भवनात लोकनाट्य महोत्सव आयोजित जालो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की आमची संस्कृती जपप आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर ती दिवप हेच ह्या सुवाळ्याचें उद्दिश्ट आसा। आम्ही पहिली फावटी अशा पद्धतीची लोकनाट्य सादर करता। आयज आनी फाल्यां फक्त सादरीकरण न्ही तर तातूंतल्यान जशें बाब जिरुगांवकार हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे वेगवेगळ्यो गजाली 2 दिसांच्या ह्या सत्रांतल्यान भुरग्यांनी खरो हेचो आस्वाद घेवपाक जाय। लोककलेंत भाग घेवपी कलाकार आसतलेच, लोककलेंत भाग घेवपी कलाकार हे आवड म्हणून हे सातत्यान लोककलेंत भाग घेत असतात। पण खऱ्या अर्थान
जे लोककलेचे शिकपी भुरगे आसात, विशेष करून आमी म्हणटा की ह्या लोककलेचे अभ्यासक आसात, तांच्यांनी ह्या लोककलेचो आस्वाद घेवप, शिकप आणि जावपी 2 दिसांच्या ह्या चर्चा सत्रांत वाटेकारी जावप हे चड म्हत्वाचे आसा. आणि अशाच पद्धतीच्या ह्या कार्यक्रमात सरकारा कडल्यान सदोदीत कोंकणी अकादमी आसतली किंवा इंदिरा गांधी कला केंद्र आसतलें दिल्ली, या सगळ्यांकडल्यान हाजो सदोदीत सहकार्य आणि पाठपुरावो जाता. गोयच्या लोककलेचो चुकीचो उल्लेख काय पुस्तकांनी सापडलो तेन्ना हांव ह्या लोककलेविशीं चड सोदपाक लागलो अशें पद्मश्री विनायक खेडेकर हांणी ह्या सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. एंथ्रोपॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या एका न्यासान पीपल ऑफ इंडिया सिरीज पब्लिश केल्या, तातूंतलो 21वो व्हॉल्यूम हो गोंयचेर आसा. आणि त्या पुस्तकात गोंयचे नामनेचे इतिहासकार, त्या वेळा वयले इतिहास विभागाचे प्रमुख म्हणटात आमी तशे भशेचे डॉक्टर प्रकाशचंद्र शिरोडकर हे त्या एडिटोरियल बोर्डाचे एक सदस्य आशिल्ले. आणि त्या पुस्तकात अशी माहिती आसा की गोंयचे म्हणजे दाबेल, काणकोण हांगासरले धनगर मेंढी पालन करतात आणि तांची लोकर विकून गुजराण करतात. मुळात धनगर हे मेंढी पालन करिनात. गोंयांत मेंढी रावंकूच शकना, कारण गोंयचें वातावरण, गोंयचें हवामान हे मेंढी पालनाक अत्यंत प्रतिकूल आसा. अशा भशेच्यो कितल्यो तरी पोटखबरी त्या पुस्तकांत आसा. आणि ते पुस्तक वाचल्या नंतर शिरोडकराक त्या वेळार फोन केल्या नंतर म्हाका जें सगळें जालें, ताका लागून म्हाका हे लोकधालूल, एक गोमंतकीय लोकनाट्य प्रकार आणि हाचो शोध ह्याच सांखळेत आणि ह्याच वाठारांत लागला अशें म्हाका दिसता. भारतीय जनता पक्ष गोंय फाट्याच्या पक्षांतर्गत वेंचणुके खातीर पक्ष वांगड्यांची बसका जाली. ह्या बसकेक बूथ आनी मंडल समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. ही बसका मिनेझीस ब्रागांजा सभाघरांत जाली, जातूंत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री मोविन कुदिनो, सुभाष शिरोडकर आनी भाजपाचे हेर आमदार आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. वेंचणुकेची पुराय प्रक्रिया समजोवपा खातीर मंडल आनी बूथ समितीच्या वांगड्यांक ह्या बसकेंत आपयल्ले अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. आज आमची इलेक्शन प्रोसेस जो बुथाची निवडणूक आसा त्या संदर्भातले आज आमचे गोंयचे रिटर्निंग ऑफिसर प्रेमानंद बांबळे आसात, आमचे सुभाष भाऊ ते आज म्हजे बरोबर उपस्थित आसात. आमचो आज आमी सगळ्या मंडळाचे रिटर्निंग ऑफिसर आसात तांकां आपयल्ले, स्टेटीचे आनी आमच्या जिल्ह्याचे, आणि इलेक्शन प्रोसेस कशा पद्धतीन फुडें वचूं ह्या संदर्भातली माहिती तांकां दिली. आणि 30 तारीख पर्यंत बुथाच्यो मिटींग हे ज्यो आसा, कमिटी ज्यो आसा ते आमकां पूर्ण करपाक जाय. त्यामुळे कशा पद्धतीन फुडें वचप हें आज ह्या बैठकी भितर आशिल्लें. आमचे स्टेटीचे वर्कशॉप आमी 29 तारीख दवरला, ताका आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्माजी, आमचे प्रभारी आशिष सुजी येवपाचे आसात. आणि त्यानंतर मागीर मंडळाचो प्रोसेस जो आसा तो फुडें सुरू जातलो. प्रायमरी मेंबरशीप म्हणजे 4 लाख आमी पूर्ण केल्ली आसा आणि त्यामुळे आमचे टार्गेट जे आसा ते आमी पूर्ण. गोवा स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी आणि गोंय हायकोर्ट बार असोसिएशनाच्या वतीन राष्ट्रीय कायदो दीस मनयलो. ह्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजित कार्यक्रमात मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तशेंच गोंय राज्य कायदो सर्व्हिसीस ऑथॉरिटीचे एक्झिक्युटिव्ह अध्यक्ष न्यायाधीश महेश सोनक हांचे उलोवप जालें. सोनक हांणी व्हिडिओ क्लिप आनी विंगड संदर्भ दीत अमेरिकेंतल्या सगळ्यांत पोरण्या संविधानाचे चड उतार उपस्थितां मुखार मांडले. ह्या वेळार गोंय हायकोर्ट बार असोसिएशनाचे अध्यक्ष कुएलो पेरेरा, गोंय राज्य कायदो सर्व्हिसीस प्राधिकरणाचे वांगडी शेख शबनम, हेर न्यायमूर्ती आनी ज्येष्ठ वकील वांटेकार जाल्ले. So dear friends, we have every reason to be proud that our written constitution, which is the longest in the world, is batting at 75 not out. There have been some scares, but 75 not out is certainly something to be proud of. And today we have gathered to celebrate this achievement. But not just that, we have gathered here to affirm our faith in our constitution. Dr. Ambedkar, the father of our constitution, in this very month, 75 years ago, famously remarked
that however good a constitution may be, it is sure to turn out to be bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. He added, however, that a bad constitution may turn out to be good if those called to work it happen to be a good lot. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात नव्या पिळगेतल्या चित्रपट निर्मात्यांक उर्बा दिवपा हेतान क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरो विभागा वतीन 48 वरां भितर लघुपट निर्मितीची सर्त आयोजित केल्ली. ह्या सर्तीत गुल्लू ह्या लघुपट चित्रपटाक पयले इनाम फावो जालें, जाल्यार वी हियर द सेम म्युझिक ह्या लघुचित्रपटाक दुसरें इनाम फावो जालें. गुल्लू चित्रपटाचे दिग्दर्शक आर्शली जोस हांकां उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचें इनाम फावो जालें. उत्कृष्ट संहितेचें इनाम लव पिक्स सबस्क्रिप्शन ह्या लघु चित्रपटाचे अधिराज बोस हांकां फावो जालें, जाल्यार ह्या लघु चित्रपटाची नायिका विशाखा नायर हिका उत्कृष्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार फावो जालो. उत्कृष्ट अभिनेत्याचो पुरस्कार गुल्लू लघु चित्रपटांतलो अभिनेतो पुष्पेंद्र कुमार हाका फावो जालो. देशभरातल्या तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांक सोदून काडपा खातीर आनी तांच्या मदीं आशिल्ल्या चित्रपट कुशळटायेक संद दिवपा हेतान क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरो एक बरी माची थारल्या. या विभागात 100 तरणाटे कुशळ चित्रपट निर्मात्यांचो आस्पाव करून चित्रपट निर्मितीच्या तरेकवार 13 विभागांक तांचो आस्पाव करून घेतला. 48 वरां भितर चित्रपट निर्मिती करपा खातीर देशभरांतल्यान 1070 प्रवेशिका आयिल्ल्यो. 21 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर मजगती पणजेच्या 4 किलोमीटर परिघातल्या वाठारांत वचून ह्या चित्रपटांची निर्मिती करपाची मोख तांच्या मुखार आशिल्ली. रिलेशनशिप्स इन द एज ऑफ टेक्नॉलॉजी ह्या विशयाचेर आधारित लघु चित्रपटांची निर्मिती जाली. आणि आता वचूया थेट खेळामळार. पर्थ हांगा सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर चषक कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतान दुसऱ्या डावांत ऑस्ट्रेलिया आड 534 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या. यशस्वी जयस्वाल हांणी कसोटी मळांतले दुसरो शेकडो ताणें पार केलो. ताणें 161 धांवड्यो केल्यो. KL राहुल हांणी ताका बरी साथ दिली. ताणें 77 धांवड्यो केल्यो. विराट कोहली हांणी 100 धांवड्यो काडून तो नाबाद रावलो. भारतीय पंगडान 6 गडे वगडावन 487 धांवड्यांचेर खेळ घोशीत केलो, जातूंत NK रेड्डीन 38, वॉशिंग्टन सुंदरान 29 आनी देवदत्त पड्डीकल हाणें 25 धांवड्यांचें योगदान दिलें. उपरांत दुसऱ्या डावांत खेळपाक देविल्ल्या ऑस्ट्रेलिया पंगडाचे 12 धांवड्यांचेर 3 गडे बाद जाल्यात, जातूंत जसप्रीत बुमरान मॅक्सविनी आनी लाबुशेंग हांकां 0 आनी 3 धांवड्यांचेर बाद केले, जाल्यार मोहम्मद सिराजान पॅट कमिन्साक 2 धांवड्यांचेर बाद केलो. ऑस्ट्रेलियाक जैता खातीर 522 धांवड्यांची गरज आसा, जाल्यार भारताक जैता खातीर आनीक 7 गडे बाद करपाची आवश्यकताय आसा. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन, इफ्फीच्या खबरांकडेन. 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 2 विदेशी चित्रपट बासिमास वूम आणि लुनीस हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. या संदर्भात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत बासिमास वूमाचे दिग्दर्शक बाबेक एलियाज आणि मॅक्सिम डेनिस हांणी ह्या चित्रपटा संदर्भात माहिती दिली. Yes, actually it was in India and showing that there are many women that are actually doing that. It means getting pregnant and giving their babies. Yes. And that's the base actually of my movie. So it gives me an idea to build something, and since you know we have lots of immigrants in Canada, it's a very mixed society. I said maybe I can come up with a story that would say, you know, and it was during the war in Syria. So I based it in Canada, but Syrian couple that comes here. And this is how the story came. सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाच्या वतीन देशभरातल्या लोककलाकारांची इफ्फीत माची मिळवून दिवपा खातीर तरेकवार लोकसंगीत आणि लोकनाचाचेर आधारित कार्यावळींचें आयोजन केलां. हेच फाटभुंयेर आयज इफ्फीच्या कार्यक्रम थळाचेर कर्नाटक, ओडिशा, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांतल्या लोककलाकारांनी तांच्या राज्यांतली लोककला सादर केली.
55व्या इफ्फीच्या पहिल्या दिसा सावन तरेकवार राज्यातल्या लोककलाकारांक लोककला सादर करपाची संद सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनान NFDCच्या पालवान मेळवून दिल्या। देशभरातले 110 कलाकार सद्दां आपापल्या राज्यातली लोककला लोकनाच सादर करतात। फाल्यां महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेशातले लोककलाकार आपली लोककला सादर करतले अशी माहिती ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाचे सहाय्यक संचालक गोपा विश्वास हांणी दिल्या। Every day we are having 3 to 4 performances here around between 12 to 2 o'clock. Other than this venue, we have other 3 venues as well. एक हमारे पास CBC की कला अकेडमी में एक वेन्यू बनी है, जिसके जस्ट निकट में एक जोमा लैंड है। जोमा लैंड में भी हर एक दिन हमारा एक अलग अलग प्रांत के 2 स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि पहले दिन हमारा जो 20 तारीख को सिदादे में कार्यक्रम हुआ, हमने शुरुआती की कार्यक्रम की गोसाड़ी नृत्य से, जो भारत के काफ़ी लोकप्रिय नृत्य में से जाना जाता है। इसलिए हमारा सौभाग्य ये है कि हमारी जो पद्मश्री गोसाड़ी कनकराजू जी हैं, जिनका निकट में निधन हो चुका है और जिन्हें राज्य के सम्मान दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन पर दुख व्यक्त किया था, वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनका कार्यक्रम हमने। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 21.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। यंग लिडर्स डायलॉगाच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्यांनी राजकारणात वांटो घेवचो, प्रधानमंत्र्यांचे मन की बात कार्यावळींतल्यान आवाहन। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आपयली सर्वदलीय बसका। सरकार खंयच्या विशयाचेर भासाभास करपाक तयार, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू। महाराष्ट्र आणि झारखंडातल्या वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत दोन्ही राज्यांनी सरकार घडोवपा खातीर वावर सुरू। झारखंडात हेमंत सोरेन हांणी मुखेलमंत्री पदाचो दिलो राजिनामो। गोयची लोकसंस्कृती तिगोवन दवरपा हेतान सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित लोकनाट्य महोत्सवाचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण। पर्थ हांगा सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर चषक पयल्या कसोपी क्रिकेट खेळांत भारताची ऑस्ट्रेलियाचेर 534 धांवड्यांची आघाडी। विराट कोहली आणि यशस्वी जयस्वाल हांचो शेकडो। आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।